Judith chapter 7. Bethuliak vedho ghaltat. इस्रायला आड मोहीम. दुसऱ्या दिसा तोंबुंतले भायर सरून बेथुल्या आड वचूंक तशेंच दोंगरी वाठारांतल्या खिंड आपल्या ताब्यांत करूंक आनी इस्रायलितांचेर झूज मांडूंक हॉलोफर्न्सान आख्खे आपले फौजेक आनी आपणाक सांगात दितोल्या इश्ट राष्ट्रांचे फौजेक हुकूम दिलो. फौजो त्याच दिसा तोंबुंतल्यो भायर सरल्यो. तांची फौज म्हणल्यार 1,70,000 पांयदोलाचे सैनीक, 12,000 घोडेदोल, त्या भायर जायते सामान आनी ते हाताळपी पांयदोलाचे सैनीक अशी एक वरिश्ठ फौज आसली. ते बेथुलियाच्या शेजाऱ्याक झरीशीं आसलोल्या फालक्यांत रिगले आनी रुंदायेन दोतान ते बालबाय पर्यान शिंपडले आनी लांबायेन बेथुल्या ते एस्द्रायलोनाक फुडो करून आसलोल्या सायमोना पर्यान पावले. जेन्ना इस्रायलितांनी येदी व्हड उरपूंच पळयली, ते थरतले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, आतां ते सगलो देस गिराजून उडयतले. सगळ्याहून उंचले दोंगरार फालकी आनी दोंगुल्ल्यो तांकां आटापूंक शकच्यो नात. दर एका मनशान आपलीं हातयारां घेतलीं, गोपुरांचेर दिवे पेटयले आनी आख्खी रातभर पारो केलो. दुसऱ्या दिसा हॉलोफर्न्सान आपलो आख्खो घोडेदोल बेथुलियांत इस्रायलाचे नदरे मुखार भायर काडलो. तांच्या नगरांत वेतल्यो वाटो तशेंच उदकाच्यो झरी ताणें सोदून काडल्यो. त्यो ताणें आपल्या ताब्यांत केल्यो. थंय राखणदार दवरले आनी फौजेशीं परत आयले. एदोमितांचे आनी मोआबितांचे मुखेली तशेंच किनारे वाठारांतले मुखेली तांचेशीं आयले आनी तांणी म्हणलें, आमच्या धन्यान आमचें आयकलें जाल्यार ताचे फौजेंतलो एकलो पर्यान घायाळ जावचो ना. ह्या इस्रायलितांचें बळ तांच्या भाल्यांचेर धरलेलें ना, पूण ते रावतात त्या दोंगरांच्या उंचायेचेर धरलेलें आसा. आनी खरें म्हणल्यार त्या दोंगरांच्या माथ्यार चडूंक तितलें सोंपें न्हय. अशें आसलेल्यान धन्या, खर झूज मांडची गरज ना आनी तुजे फौजेंतलो एक पर्यान मनीस इबाड जावचो ना. तूं तोंबू बांदिल्ल्या म्हणल्यार राव, तुजे सगळे फौजेक थंय दवर आनी तुजे सेवक दोंगरा तोंडा भायर सरतली झर आपल्या ताब्यांत करतले. ही झर बेथुल्यांत रावपी लोकांक उदकाची पुरवण करता. तानेक लागून ते आपलो नोकर सोडून दितले. इतलें महनोसर आमी आनी आमचे मनीस लागशिल्ल्या दोंगराचे तेंगशेर वेतले आनी नगरांतलो कोण भायर सरना जावंक थंय आमी पेणे करतले. तांच्यो बायलो आनी भुरगीं भुकेन जीव सोडटलीं आनी तांकां तलवार लागचे आदींच तीं आपल्या घरा भायर रस्त्यार पडलोलीं आसतलीं. आनी तुजेर कोलपोलीं आनी शांती करूंक तयार ना जालीं देखून तांणी फारीकपण दिवचें पडटलें. तांचीं उतरां आयकून हॉलोफर्न्स आनी ताचे सगळे अधिकारी खुशाल जाले आनी तांणी सांगलां तशें करूंक तो तयार जालो. म्हणटच आसिरियेचे आनीक 5,000 मनशांक घेवन मोआबितांची फौज भायर सरली. तांणी फालक्यांत पेणे केले आनी इस्रायलितांच्या उदका पुरवणाचेर आनी झरींचेर ताबो दवरलो. इतल्या महनोसर एदोमीत आनी आम्मोनीत गेले आनी दोताना मुखार उंचल्या मोलांचेर आपले जागे घेतले. तांणी आपल्या थोड्या मनशांक दखिणे तशेंच उदेंते वाटेन आसलोल्या एग्रेबेलांत पाठयले.
हो गांव कौसा लागसार मोकमूर वाडींत आसा. उरलेले आसिरियेचे फौजेन मोळार आपले पेणे केले. सगळी स्वात लोकांनी भरलोली. तांचे तोंबू आनी तांचें सामोण हिशोब करूंक जायना तितलें आसलें. इतली व्हड तांची उरपूंज. इस्रायलितांनी सर्वेस्पराक आपल्या देवाक उलो मारलो. तांचें बोळ विरून गेल्लें कित्याक दुस्मानांनी तांकां वेधो घातलो आनी तांच्यान पळून वचूंक जायनासलें. 34 दीस पर्यंत आसिरियेचे फौजेन सैनीक दळांनी, रणगाड्यांनी, घोडे दळांनी तांकां वेधो घातलो. बेतुलियाच्या मनशां लागीं आसलोलें दर एक उदकाचें आयदन खाली जाल्लें. तांच्यो उदकाच्यो टांकी सुकत वेताल्यो कित्याक उदक वांटून दिल्ल्यान खंयच्याच दिसा मनशान पोटभर पिवंक जायनासलें. तांच्या भुरग्यांक घुंवळ येताली. बायलो आनी तरणाटे तानेक लागून नगरांच्या रस्त्यांचेर आनी दारवंट्याशीं भुंय पडटाले. तांचें सवें आनीक बोळ नासलें. तेन्ना सगळो लोक तरणाट्यां भुरग्यां बायलां सयत एक उरपोंज कशी उजियाशीं आनी शाराच्या अधिकाऱ्याशीं गेली. जाणट्या मुखार तांणी व्हडल्यान म्हणलें, देव तुमचे आनी आमचे मोदें नीत करूं. आसिरियेकारां थंय शांती करूं. तुमी आमचे थंय व्हड ओनीत आदारली आनी आतां आमकां कोणाचोच आदार ना. पत्तेच जाल्यार सर्वेस्परान आमकां तांचे अधीन करून ताणें आनी निरादारान तांचे मुखार पडोशीं केल्यांत. म्हणटच तांकां बेगोबेग आपोवन हाडात आनी लुटीचो माल कसो आख्खो नगोर होलोफन्साच्या मनशाचे आनी ताचे फौजेच्या अधीन करात. कितेंय जावं आमी आतां आसांव ते परिस्थिती परस तांचो लुटीचो माल जाल्यार अदीक बरें. आमी चाकर जातोल्याव तें खरें, पूण आमी जिवी उरतोल्याव आनी आमच्या सुपुल्ल्या बालकांचो तशेंच बायल भुरग्यांचो नाश जाल्लो पळोवंक पावची ना. स्वर्गाच्यान संवसाराच्यान आनी आमच्या तशेंच आमच्या पुर्वजांच्या पातकांक लागून आमकां खास लायतल्या सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवाच्या नांवान जें कितें आमी म्हणलां तें तुवें आयजूच करचें म्हूण आमी विनंती कोत्ता. सगळी सभा फुगार जावन विलापली आनी सर्वेस्परा आपल्या देवाक व्हडल्यान उलो मारलो. उपरांत उज्जिया तांचे लागीं उलोयलो, भावांनो, धीर घेयात. आनीक 5 दीस आमी रावुया. तितले मhonnosor सर्वेस्पर आमची दोया करतलो. कित्याक तो आमकां सारकोच सोडून दिवचो ना. आनी आमकां कसलोच आदार मेळ्ळो नासतना हे दीस सोंपले जाल्यार तुमी सांगात तशें हांव करतलों. तुमी सांगतात तशें हांव करतलों. अशें म्हणून ताणें लोकांक ap-aplea जाग्यार परत धाडलो. दादले नगराचीं दुर्गां आनी गोपूर राखूंक गेले आनी बायलांक आनी भुरग्यांक घरा धाडलीं. सगलो नगोर अदृश्टाक सांपडलोलो. देवाचें उतर.